वाळपय खंय रोयाच्या प्रचाराक भोवतल्यांक टार्गेट करपाक सुरवात जाल्या। थंयचो आमदार लोकांक धमकयता, इलेक्शन कमिशनान असल्या प्रकारांची दखल घेवची म्हूण रवी मागता। रस्त्याकडेच्या गाडेकाराक खंय तो रोया बरोबर भोंवता म्हूण ताच्या फाटल्यान पीडब्ल्यूडीचे शुक्ल काश्ट लायला। वाळपय पणजे काँग्रेसीक प्रचाराक बरो रिस्पॉन्स मेळटा। वाळपय रोयान आघाडी घेतल्या म्हूण प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नाईक सांगता। 7 वर्सां जाली हो गाडो हांगा पाडेली पुला कडेन रस्त्या कुशीक आसा। पीडब्ल्यूडीक तो आतां दिश्टी पडलो। हो गाडेकार खंय रोयाची गाडी चलयता, ताका गाडो काडिना जाल्यार खंय मोडटा म्हूण पीडब्ल्यूडीचे ऑफिसर वॉर्निंग दिवन गेल्यात। तुका केन्ना गजाल हांव 7 वर्सां जालीं हांगा गाडो चलयता। अशें केन्ना जावन नासलें, कित्याक हांव आतां एक पोटाक लागून कोणा कडेन ड्रायव्हर म्हणून वयता। आतां हांव सद्या रोया कडेन ड्रायव्हर म्हणून गेला। कोणाक तरी कितें दिसलें आसतलें म्हणून ते म्हाज्या गाड्यार येयले आसतले। आनी इतलीं वर्सां राजकारण दोनू जालें। हांव बीजेपीचोच पयलीं मनीस जाल्लो। आतां आमचें कितें काम करूंक ना कोणी म्हणून आमकां कोण हेच करूंक शकना। आतां पोटाक लागून कोण गाडो चलयता ताका कोण कितें करूंक शकता, कित्याक तेंची सत्ता आसा, कितें आसा न्हू। सकाळीं कोण दोगजान येयले गव्हर्नमेंट मनीस, कोण तो हांव वळखना तांकां। तुमचो सांज पासून मारलो गाडो हांगासलो काडूंक जाय, नाल्यार फाल्यां पोलीस बिलीस येतकूच मारामारी जातली, मागीर भानगडी जातली अशें सांगलें। पीडब्ल्यूडीन येयले आमी सांगलें। हें धमक्याचें राजकारण हांगा चलोंक जायना अशें म्हाका दिसता। ही धमकीचें राजकारण केलां अशें प्रत्येक म्हाका बायले कडेन भुरग्यांक मारपाक कितें चल्लां काय म्हणून तेच्या पोटार मारचें न्हू। ही लोकशायेन आनी जर तुमकां जर करपाचें जाल्यार अख्खे 70चे न्हू, अख्खे गोंयचे गाडे बंद करचे पडटले। जाचे सुवातेर हो गाडो आसा ताका कांयच हरकत ना। मदींच पीडब्ल्यूडी खंयच्यान प्रकट जाली। तुम्ही जमीन दिल्या आनी हो गाडो खंय काडपाचो अशें कितें तरी निर्देश तांकां दिल्ले आसा। हाजे आमचो विचार आसा न्ही, आमकां विचारले कशें येतलें। ओके, म्हणजे तुमकां कांयच इंटिमेशन दिवंक ना हेच्या बद्दल, कांयच दिवंक ना। वाळपय सद्याक लोकांक धमकावपाचे प्रकार चल्ल्यात। लोकांनी असल्या धमक्यांक भीक घालची न्ही म्हूण रवीन मागणी केली। तो पीडब्ल्यूडीचो मनीस येला, एक प्रोसेस करपाक लागला। प्रोसेस ह्या वेळार कसो प्रोसेस? जमीन म्हणटा जमनीचो मालक थंय स्टेटमेंट केला। मालक म्हणटा ती जमीन आपली, 2 मालक येयल्ले, 2 जाण तेंच्यांनी सांगलें आनी प्रेसार सांगलें ही जमीन ते गेली, सो ताका दिवपाक अधिकार आसा। तुमची जमीन तुमचे डॉक्युमेंट घेवन दाखयात कोर्टाक घालात, नाल्यार तुमी हाडात दाखयात। इतले गोंयभर रस्त्याचेर हे आसा आनी तुमी एक गरीब लोक, एक भायल मनीस ते पोट भरता, जाल्यार ताका तुमी त्रास करता येवन हेजेर आमी फुडें आवाज उठयतले। कित्याक अशें गरीब लोकांक तुमी हे त्रास करूंक शकना। कितें भिवपा जाय? पण तुमचो आमदार खंय आसता? आमदार दोनापावल, पण वाळपय तो रावना। वाळपय करता, पण वाळपय खंय रावता तो? आमी रावता फोंड्या, आमचे पेक्षा पयस चड तो रावता आनी 40 किलोमिटर। तूं कितें केलें तें लोकांक सांग, आमी कितें करतले तें सांगतात आनी फुडें लोक चॅलेंज आहा ते लोकां मुखार आसा। पुर्तुगेजा वेळार पासून अशें जाल्लें, इतले लोकां धमकी आज चालू आहा वाळपय मतदारसंघात सगळे कडेन। म्हूण ताका लागून लोक आतां हे जाल्ले आसता, सामके भिल्ले आसा। म्हणजे हे अशें जेन्ना भिवन रावप म्हणजे इलेक्शन कमिशनाची नोट घेवची आनी हेचेर लक्ष घालचें की जो कोण धमकी दिता तेजी कारवाई जावपाक जाय, हे इलेक्शन कमिशन करपाक जाय। हेल्थ मिनिस्टर आसतना वाळपयच्या हॉस्पिटलाची खंय दशा। लस सांगपाची म्हणल्यार विश्वजीत लोकांक सांगूंक भोंवता खंय आयज वोट आपणाक मारा, आपूण जायतीं कामां तुमकां जीएमसीक दिल्लीं आसा म्हूण। लोकांनी इतलें सांगपाक सोदता, इट इज नॉट विश्वजीत हू गेव यू ऑल द जॉब्स, इट इज काँग्रेस गव्हर्नमेंट विच हॅड गिवन यू ऑल द जॉब्स। बाब विश्वजीताक सांगूंक सोदता की तूं रावता मिरामार आनी तूं आमकां सांगपाची गरज ना। तूं रावता मिरामार, तूं राव मरे वाळपय, तूं रावतलो मिरामार आनी आमकां सांगतलो तुका लस एक्चुअली भायले जावन आमी थंय येवन इन्स्पेक्शन करून तुज्या हॉस्पिटलांत कितें उणें आसा तें आमी पॉयंट आवट करून दाखयलां। तूं खरो हेल्थ मिनिस्टर, तूं आतां आसा सद्या सेल्फ इम्पोज मिनिस्टर, तूं खरो एक बरो ह्युमन बींग जाल्यार तूं ओगी रावपाचें आनी ती शॉर्टकमिंग्स आसा तें करपाचें, आमकां भायलांनी रिप्लाय दिवपाचें परस। शांताराम म्हणटा पणजे आनी वाळपय दोनूय कडेन काँग्रेसीक प्रचाराक बरो रिस्पॉन्स मेळटा। Our campaign is going successful. Maybe Parrikar has become jittery. In many jittery, nervous. In those houses where earlier congressmen were not welcome to a great extent, today our workers are invited to come and have tea. They are very happy when they see our workers campaigning and coming door to doors. The sign is there, and therefore that election day may come and you may see that Parrikar may not be the Panji MLA.
Valpai, see, I tell you, it is very strong, in a stronger position, because Valpai campaign started at least 1 week before the nomination of the candidate. They had made the preparation on their own. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो केंद्रीय मंत्री आणि बीजेपीचो वरिष्ठ नेता व्यंकय्या नायडून उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत घेतलो. तो भारताचो 13वो उपराष्ट्रपती. राष्ट्रपती भवनाचेर सकाळी सोपूत विधी सुवाळो जालो. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी ताका सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग धरून बाकीचे मानेस्त सुवाळ्याक आशिल्ले. व्यंकय्या नायडून राज्यसभेचो चेअरमन म्हणूनय पदाचो ताबो घेतलो. आदलो उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारीचो कार्यकाळ काल सोंपलो. मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित उपराष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए. मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. सांग्यार काल्या कोटकर वाड्यार खून जालो. पोलिसांक अनवळखी मनशाची कूड पडिल्ली आसा म्हूण कोण तरी फोन करून कळयलें. उपरांत पोलिसांनी कूड ताब्यात घेवन पोस्टमार्टमाक धाडली. सोंपला ताचें नांव निखिल कोलू. तो मूळ झारखंडचो म्हूण चौकशेंतल्यान कळ्ळां. पोलिसांनी दुबावीत म्हूण कोटकर वाड्यावेल्या विनोद कोटकाराक अटक केल्या. चौकशी चल्ल्या. Then after postmortem, doctor informed that the deceased assaulted by blunt force some wooden weapons. Then upon the inquiry conducted by myself and PSI Prashad, then we register upon the state complaint of Prashad, we register murder case against unknown person. During the inquiry, we arrested one suspected person. Some local given suspicion on Vinod Kutkar. Upon the suspicion, we arrested one Vinod Kutkar, resident of Kutkar. Further investigation is going on. इतले मजगती सकाळी मळड्या मानशेर एकल्याची डेड बॉडी मेळ्ळ्या. बॉडी कुशिल्ल्यान ती वळखप कुस्तार. बॉडीक पळयत जाल्यार 4-5 दिसां आदली तरी आसतली म्हूण दिसता. ती बॉडी दादल्याची म्हूण कळटा. लोकांचो बोवाळ जाल्या उपरांत म्हापशेचे पुलीस स्पॉटार पावले. बॉडी कोणाची आनी ती आत्महत्या काय खून ताचो तपास चल्ला. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी मयूर नायक. गिव एक ब्रेक.